साखळे गोकुळवाडी वाठारांतल्या महेश भजे हांच्या पोन्न्या घराची मातयेची वणत कोसळून लाखाचें लुकसाण जालें। ही वणत कोसळिल्ल्यान ह्या घराक तेंकून आशिल्ल्या प्रशांत नायक हाच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या। हाचे विशीं म्हायती मेळटाच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मजत केली। तशेंच आपल्या स्वखर्चांतल्यान ह्या फॅमिलीक मजत करतलो अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिलें। हांव ह्या घरान रावतालो तरी एक दोन दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका तेंच्यांनी भायर आमी सरले आनी शिफ्टींग जालें भावा कडेन। आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो रोखडोच रातचो हे आलो त्याच दीस त्याच राती कडेन। लॉस म्हणटा तुमकां? लॉस म्हणटा आतां कांय सांगूंक दिसताना न्हू, घर आसलें देवाचें पयलींची घरां न्हू। ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जाल्लेली आसा ही। आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी हांगासर कापेज बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून। आनी राती कडेन पावस आसता कारणान ती भिंत पडली तेंची पडली आनी त्याच्या बरोबर आमकां हे त्रास जालो। ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा, ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें तरी हें करून ती बांदून दिवची अशें आमचें। आमी 7 जाणां आसा, 2 बिराडां एका घरान आमी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाता। रातची 2 सुमार गजाल जाली। एक 4 दीस पयलीं म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें अशें जालां म्हणून। हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें। ह्या एक दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजे हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप्स जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली। ह्या भिंती पडला इतर कोणाक कांय जालें ना, ते आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें। आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें अशें जालां। दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवं नाका, तुका जाता तितली आपूण मदत करतलो, लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा तितलें कर। तशें आमी सगळें केलें आनी दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चेक दिला, आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला। ह्या 2 दिसां भितर कांयच भिवं नाका सांगला, कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला। ह्या 3 फॅमिली घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका, कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 हजार म्हयन्याक काडा, वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा। सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका। आपल्याक जर कितें जाता